चवथीच्या बाजाराक हे सगळे खावपाचे वस्तू ज्यो पळय आसा पळय न्ही त्यो रेडी करून हाडटा ते जालेच. आता माटोळेचे सामान हे सजाची भायर मेळना. कांगला म्हणा जावं आमगेले हे मातीचे कात्रे ही ज्यो पळय गजाली आसा न्ही त्यो कोणी रोयल्ली ना. त्यो रानां देवाचे ते नॅच्युरल आसता. ह्यो सगळ्यो गजाली आमी हांगसर बरे भशेन विकूंक शकता हाडून आनी तितूंतल्यान भरपूर पयशे आहा सांगता. हे सगळे ऑर्गॅनिक जे पळय तुमी पळय हांगा दिता पळय न्ही ते कितें मिक्स आसना. एकदां लोकांक जर कळ्ळें जायत न्ही गोंयभरच्या की आमगेल्या धारबांदोड्या तालुक्याक चवथीचो बाजार भरता आनी त्या बाजाराक ह्यो गजाली मेळटा. तुमकां ऑटोमॅटिकली ऑर्डर येतली. येदेशा म्हणजे बारीक येदेशी गजाल घेवन रावपाची गरज ना. एकदां जर कळ्ळें जायत आनी कळोन ते कितें करपाक सांगता. सगळ्याचो ग्रूप तुमचो पळय जो पळय आसा पळय न्ही ते फेडरेशन आसपाक जाय. हांव एक दीस आमच्या टिचरी कडेन उलयतालो हो विशय. हे एक्सपांड जर जातले जाल्यार कशें जाता तें सांगता. कोणाक एक समज धरुया की 2000 नेवऱ्याची गरज आसा आनी 4 जाणां तुमचे ग्रूप समज नेवऱ्यो करता 500 वांटून घेया. ताका ऑर्डर दिवपाक लोकांक कशें आसा टायमार ऑर्डर दिवप पळय म्हणटा डिलिव्हरी दिवप हें सामकी इम्पॉर्टंट. खंयची गजाल जेन्ना पळय टायमार तें मेळना जायत ताका मागीर कांय किंमत ना. तुमी मॅक्झिमम वस्तू तुमगेले हाडून चवथी पयलीं ह्या 4 दिसां विकपा जाय. मागीर आमी भरपूर नेवऱ्यो केल्यो ताका आनी वाटले आनी त्यो खाल्ले बी. पूण तें कशें चवथ जावन मागीर चवथ जावन दिल्यार मरे अशें जातलो विशय लक्षांत जाल्यार. त्या खातीर थोडीशी तुमी अलर्ट रावली जायत न्ही. बिजनेस करपाक थोडेशें इन्कम जनरेट करपाक आपल्याक खूब स्कोप आसा आनी जे लागता ते तुमकां दिवपाची आमची तयारी आसा.